कडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश प्रभामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. आरक्षणा वयल्यान तिडकल्ले मंत्री सुभाषाचे समर्थक मुखेलमंत्री आणि प्रदेशाध्यक्ष दामूच्या बसके उपरांत जाले थंड. एसटी आरक्षणा विशीं अजून प्रक्रिया आसा चालू, मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केल्ल्याचे सांगता सुभाषाचे समर्थक. वेळसाव जावपी रेल्वे दोट्टीकरणाच्या कामाक लागून 20 परस चड घराकडेन वचपी रस्तो बंद जाल्ल्यान तिडकल्ले थळावे ह्या प्रश्नाक तेंको दीत थंय पावले गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे मुखेली विजय सरदेसाय आणि काँग्रेसीचो आदलो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर. कारापूरच्या मेगा प्रकल्पाक विरोध केल्ल्यान कायद्याचो भंय घालपाचो चल्ला यत्न, मुख्यमंत्री आणि नगर नियोजन मंत्र्याच्या चेपणा खाला षडयंत्र आसा चालू, गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकाराचो आरोप. वाळपय वाठारांत अचकीत घराची वणत कोसळिल्ल्यान एका 2.5 वर्साच्या सानुल्याक आयले मरण. हॉस्पिटलांत व्हेले उपरांत दोतोरांनी मरण आयिल्ल्याचे केले घोशीत. कुमारजुंवे मतदारसंघांतल्यान भाजपाच्या तिकेटीचेर विधानसभा वेंचणूक लडोवपाक सिद्धेश नायक इच्छूक. तिकेट मेळोवपा खातीर करतलो यत्न, सांगता सिद्धेश नायक. अळमी निरपणस विकले जाल्यार सोपो कंत्राटदार घेतात चड पयशे. मडगांवच्या थळाव्या भाजी विक्रेत्यांचो आरोप. हो अन्याय करचो बंद, विक्रेत्यांची मागणी. आणि आता खबरो विस्तारात. आरक्षणा वयल्यान तिडकल्ले मंत्री सुभाषाचे समर्थक मुख्यमंत्री आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामून पणजेन बसका घेतल्या उपरांत थंड जाले. एसटी आरक्षणाची प्रक्रिया अजून सुरू आसा अशें स्पश्टीकरण मुख्यमंत्र्यान आमकां दिला अशें मंत्री सुभाषाचे समर्थक सांगतात. सांग्या वयलो प्रश्न सुटावो जालो म्हणून मंत्री सुभाषाचे म्हणणें आसा जाल्यार लोकांचो मतभेद मिटोवपाक आमकां येस आयले. मंत्री सुभाषाच्या फुडारा विशीं पक्ष योग्य वेळार योग्य निर्णय घेतलो अशें मुख्यमंत्री सांगता. सांगे एसटी आरक्षणाविशीं शेकड्यांनी समर्थक आयतारा मंत्री सुभाषाच्या घराकडेन जमिले. सुभाषान सांगे सोडचे न्हय असो हट्ट तांच्यांनी धरिल्लो. तशेंच भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान माफी मागची म्हूण मागणी लेगीत केल्ली. हाका लागून सांग्यार एसटी आरक्षणाचो मुद्दो आनी मंत्री सुभाषाच्या राजकी फुडारा विशीं प्रस्न निर्माण जाल्ले. मात आतां ह्या चर्चांक वेगळोच ट्विस्ट आयला. सोमारा मुख्यमंत्री सावंत, दामू नायक, मंत्री सुभाष आनी तांच्या समर्थकांची पणजे भाजपाच्या मुख्यालयात बसका जाली. हे बसके उपरांत आरक्षणाचेर तिडकल्ले मंत्री सुभाषाचे समर्थक थंड जाले. फाटल्या 2 दिसांत सांग्यार कांय गैरसमज निर्माण जाल्ले ते मुख्यमंत्री आनी दामू नायक हांच्या वांगडा बसका घेतल्या उपरांत पयस जाले. एसटी आरक्षणा विशीं आमचें ऑब्जेक्शन ना, हो प्रस्न आतां सुटावो जाला आनी तातूंत कसलोच गोंधळ ना अशें मंत्री सुभाष फळदेसाय सांगता. आनीक सांग्या भितर जे गेले 2 दीस कितें तरी मिसअंडरस्टँडींग आनीक वादावादी चल्लेली ताचेर आयज अंतीम ताका स्वरूप आयिल्लें आसा. आनी कसलेच प्रकारच्या पार्टीचेर कसलेच प्रकारचो दोशारोप जायनासतना आदरणीय मुख्यमंत्री आनी प्रदेशाध्यक्ष तांणी ह्या विशयाचेर एक यशस्वी तोडगो काडलेलो आसा. तोडगो म्हणजे विशेष अशें कांय ना. ड्यू टू मिसअंडरस्टँडींग आमचे कार्यकर्त्याचे कांय तरी भावनीक प्रश्न आशिल्ले आनी ताका लागून हो प्रश्न जाल्लो. विशेष म्हणजे आरक्षणा वेल्यान आमचे सांगे मंडळाचे कोणाचेरच कसलोच आक्षेप ना. फक्त आक्षेप आशिल्लो की खंय तरी आमकां कॉन्फिडन्साक ना आनी बाकीचे कितें आशिल्ल्यो गोश्टी पूण त्यो आतां सविस्तर आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी केल्ल्यो आसात. म्हणजेच आमी ह्या हातून भितर कसलेच प्रकारचे कसलोच गोंधळ ना आनी आमचे मनान भितर आतां कसलोच म्हणजे किंतू उरलेलो ना. एसटीचो निवडून हाडपा खातीर हांवें पयलीं सान विशेष आतांच सांगना
पयलींच्यान सांगला आसा जो पार्टी म्हाका उमेदवार दिता तो एसटीचो आसूं कोणी आसूनी कोण दिता तो निवडून हाडपाची जबाबदारी म्हजी आसा. मजगतीं सांगेच्या लोकांचो मतभेद मिटोवपाक आमकां येस आयले. फुडाराक पक्ष जो निर्णय घेतले तो तांकां मान्य आसा. मंत्री सुभाष हांच्या फुडारा विशीं पक्ष योग्य वेळार योग्य निर्णय घेतले अशें मुख्यमंत्री सांगता. 2 दीस जे लोकांचो मतभेद आशिल्लो मनभेद नासलो ओके तो मतभेद मिटोवपा खातीर आमी यशस्वी जाले. तांची काही कन्फ्युजन्स आशिल्ले कारण थंयसले सगळे कार्यकर्ते बाब सुभाष फळदेसायाचेरूय तितकोच प्रेम करतात, तांचेर मोग करतात. तांणी तितक्याच मोठ्या प्रमाणात फाटलीं 15 वर्सां त्या मतदारसंघात उदरगतीची कामां केल्या. सडनली सांगे मतदारसंघ हो एसटी रिजर्व जाता म्हटल्या उपरांत काही कन्फ्युजनां जी क्रिएट जाल्ली. ओके ही कन्फ्युजनां क्रिएट जाल्ल्या कारणान जे काल 2 दिसान जो सांगे मतदारसंघात एक पॉलिटिकल टर्ब्युलन्स जाल्लो पळय तो टर्ब्युलन्स हांवें ज्या खातीर म्हटलें तांचे मतभेद आशिल्ले मनभेद नाशिल्ले. हांगासर येयल्ल्या कार्यकर्त्यांच्या मदीं सगळ्या पद्दती म्हणजे सगळ्या समाजाचे एसटी आसतले ओबीसी आसतले धनगर कम्युनिटी सगळ्या कम्युनिटीचे कार्यकर्ते आयजूय आसात आणि ते सगळे भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर आसात. ते सगळे सुभाष फळदेसायांच्या बरोबर आसात आणि जो निर्णय इन फ्युचर पार्टी जो सांगे मतदारसंघाच्या बाबतीत घेतले तो निर्णय तांकां सगळ्यांक मान्य आसा. सुभाष फळदेसाय आमच्या पार्टीचो व्हडलो लिडर आसा, पार्टीचो आमचे प्रमुख कार्यकर्तो आसा. त्या खातीर तेजोय विचार योग्य त्या वेळार योग्य विचार हो पार्टी करतले. त्या सांगे मतदारसंघात ह्याय फुडें म्हणजे परत एकदा कमळ फुलतले हे आमकां विश्वास आसा. सांगे मतदारसंघातले भारतीय जनता पार्टीचे काम बाब सुभाष फळदेसाय हाच्या नेतृत्वा सकयल ते वाडटले आणि सुभाष वेळीप हो आमचो तेजो मंडळाचो अध्यक्ष आहा त्या दोगांयचे नेतृत्वा सकयल संघटनेचें काम आणि ओवरऑल डेव्हलपमेंटाचें काम एज आमदार आनी मंत्री म्हणून तो फुडें व्हरतलो. एसटी आरक्षणाची प्रक्रिया अजून सुरू आसा अशें स्पश्टीकरण मुख्यमंत्र्यान आमकां दिलां अशें सांग्यावेल्या मंत्री सुभाषाच्या समर्थकांनी सांगलें. एसटी आरक्षणूच मुखेल मुद्दो आशिल्लो. सांगे मतदारसंघ एसटी खातीर राखून दवरलो आनी पक्षान थंय उमेदवार उबो केल्यार आमी त्या उमेदवाराक तेंको दिवपा खातीर वावुरतले अशें तांचें म्हणणें. आता जेन्ना पार्टी फुडें उरलें तेन्ना मागीर सांगलें अजून रिजर्वेशनां कांय जालें ना, एचपीडी आजुनी प्रतिक्रिया कांय जालें ना, एचपीडी जातली म्हणटा. आमकां कांय खबर नासलें. आमी तेच मंत्र्या कडेन विचारलें. अध्यक्ष दामू नायकान माफी मागपाक जाय म्हणून मागली. दामू नायका तो दुसरो प्रश्न. आमचे रिजर्वेशनाचे आहले रिजर्वेशनाचे एसटी भावाचे रिजर्वेशन आसले तेंचे आमचे आसले ते आतां सीएमान आमकां क्लियर केले. मेसेज क्लियर केले अजुनी चालू आसा. अजुनी कांय ते फायनल जालें ना रिजर्वेशनाचे ते जातले. रिजर्वेशनाच्या सुभाष फळदेसाय टिकेट दिना जाल्यार तुमी बीजेपीचे सीट उडयताले म्हणून ना अजुनी ते प्रतिक्रिया जेन्ना पळय पार्टीन आमकां दिलो बरो कॅन्डिडेट आनी रिजर्वेशन जालें जाल्यार आमी पार्टी आतां काम सांग्या रिजर्वेशन जावपाना अशें कितें उलोवप जालां ना. अजुनी तशें कांय प्रतिक्रिया चालू आसा. हें चालू प्रक्रिया ना चालू आसा. ते जातना ती मुद्दम घडोवन हाडलेली घडोवन हाडला की आमकां डावट आसलेले रिजर्वेशना बद्दल आमकां डावट आसलेले. डावट कितें हेच मागीर सपोज जालो सांग्यार जालो मागीर कितें तुमचें ना ते जातल्यार मागीर विचार पळया ना कितें विचार काय म्हणल्यार रिजर्वेशनाच्या विरोधांक आसा तुमी. मुख्यमंत्र्यान आरक्षणाची प्रक्रिया अजून सुरू आसा म्हूण स्पश्ट केल्या उपरांत आतां सांग्यार एसटी आरक्षण जातलें काय ना. राजकीय आरक्षण जालें जाल्यार मंत्री सुभाषाचे समर्थक पक्षान दिल्ल्या उमेदवाराक तेंको दिवपा खातीर वावुरतले काय. एसटी आरक्षण जाल्यार मंत्री सुभाषाचें कितें, ताका पक्ष खंयचो किल्लो दितलो अशे जायते प्रस्न उपरासले बगर रावना. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर विलियम रॉड्रिगेज. वेळसांवांत रेल्वे डबल ट्रॅकिंगाचेर थंडसायेंत चालू आशिल्लें आंदोलन अकस्मात तापलें. वेळसांव रेल्वे दोट्टीकरणाच्या कामाक लागून 20 परस चड घराकडेन वचपी रस्तो बंद जाल्ल्यान थळावे पेटोवन उठले. थळाव्यांक तेंको दीत गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो मुखेली आनी फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान तशेंच काँग्रेसीचो आदलो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान बंद पडिल्लो रस्तो मेकळो करपाक स्वता व्हील लोडराचेर चडून ताबो घेतलो. ताका लागून वाठारांत तणावाची स्थिती निर्माण जाली. स्थिती नियंत्रणांत हाडपा खातीर सुवातेचेर व्हडा प्रमाणांत पुलीस दळाची नेमणूक केल्ली.
सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचे इलिगली हांगा डबल ट्रॅकिंग करतात विदाउट एक्विजिशन ऑफ आज द गोवन जर वाचलो जाल्यार अशें कळटा की एक कोण तरी भायलो रेल्वेचो ऑफिसर सो एक क्लियर आसूंक जाय की सरकार इलिगॅलिटी करता आणि सरकार इलिगॅलिटी पोचोवंक सोदता. आमी जर उरिल्ले लोक ओग्गी रावतले जाल्यार हें जावचें ना. पयलीं म्हणल्यार हांगाचो आमदार खंय आहा, पयलो प्रश्न म्हणटा आमदार खंय आहा. आपल्या लोकांचे जर ताका पडूंक ना जाल्यार आमदाराक दाखोवंक दिवचें पडटलें की आमदार ताणें ही हॅज टू रिजाइन. रेल्वे ट्रॅक इज क्लोज बाय. यू कॅन स्टार्ट विथ द रेल्वे ट्रॅक. दॅट इज वॉट यू हॅव टू स्टार्ट विथ. सारकें लागीं आहा तें दिश्टी पडटा. इलिगॅलिटी इज बीन इन्स्टिट्युशनलायज. इलिगॅलिटीच लिगल म्हणून सरकार सांगता ना करूनय तें आनी कोणाक लागता ते लागून ते मरता जाल्यार मरूनी सिनियर सिटीजन आहा बेगीन वतले. हो एटिट्यूड आहा सरकाराचो. असो सरकार खंयच म्हाका दिसता खंयच ना. सरकार जर बदललो जाल्यार हें जर काम जालें जाल्यार मागीर सरकाराक ते रिवर्स करपाक डिफिकल्ट जातलें. फॅक्च्युअल बिकॉज हांव सरकारान आशिल्लो हांव जाणाय. ताजे खातीर आतां कितें तें करपा जाय. गोंय बरें जातलें हें फाल्यां. इल्लिगल तुज्या घराचेर रस्तो सोडयतले रे. कोणाक रस्तो व्हडलो करूंक नाका. विदाउट लँड एक्विजिशन घर मोडून रस्तो करतले एलाव करतले आमी ना. कोल हाडपाक फक्त बीजेपीच म्हणून धरून नाका सगळे इनवॉल्ड आहा. कोल काल येवंक ना हे तकलेन दवरात. म्हाका ते राजकारण उलोवपाचें ना कित्याक राजकारणाक तुमी म्हणटले हांव म्हजो एजेंडा घेवन आयला. हांव आयला तुमकां सपोर्ट करपाक आनी तुमी जे कितें एक्शन फुडली घेवपाक चिंतताले तेन्ना हांव तुमचे बरोबर आसतलो आनी फुडें आसतलो. पयलें की हे प्रमोद सावंताचें सरकार गोंयकारांक बुलडोज करून तांणी जबरदस्ती डबल ट्रॅकिंग गोंयांत केलें. आनी हे डबल ट्रॅकिंग केल्लें फक्त एकूच कारणाक लागून म्हणटा तें कोळसो गोंयांत वाडोवपाक, कोळशाचें प्रमाण वाडोवपाक. आतां गेल्ली 8 वर्सां 46 लोक जांचो एक्सेस घराचो बंद जाला. आज म्हाका दिसता वेलसांवच्या लोकांनी आनी सगळे गोंयच्या जनतेन बाब विजय सरदेसाय हांगा आसा जो सदांच ह्या कोळशाच्या विशयाचेर विधानसभेनूय ताणें प्रश्न हे मांडल्या. ही इज स्पिकींग इन द असेंब्ली ऑल्सो. पूण आमी पळयता की प्रमोद सावंताचें सरकार सदांच बुलडोज करता. आज हांव खरें म्हणल्यार गोंयकारांक एप्रिशिएट करता की आज गोंयकारांनी ह्या प्रमोद सावंताच्या सरकाराक दाखोवन दिलें की तूं जर तर आमच्या घरान जर घुसलो जाल्यार आमचे कडेन ताकद आसा तुका बुलडोज करून भायर उडोवपाची. 2027 आज गोंयकारांनी हो ट्रेलर पळयला की आज वेलसांवांक ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक आमी बुलडोज करून आज प्रायव्हेट प्रॉपर्टींतल्यान उडयलो. सगळ्या कडेन मागता की 2027 ह्या भारतीय जनता पार्टीक आमी हांगाच्यान काडून उडोवया आनी एका दिसा भितर तुमचे कितें प्रश्न आहा ते सगळे मिटोवया. गोंय म्हणलें त्या गोंयच्या प्रत्येक नागरिकाक एक हक्क आसा आपल्या घरा वचपाचो. सरकार घरा वचपाची वाट आडयता आनी मुख्यमंत्री एका वटेन सांगता की अंत्योदय तत्वाचेर म्हजी सरकार जाता. अंत्योदय म्हणल्यार कितें भावानो? समाजाचो शेवटचो घटक ताका आमी आदिवासी आसात, वनवासी आसात, वंचीत असो तो सगळो जर तूं म्हणटा जाल्यार ते तुवें पाळपाक जाय. म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान परत एकदां हें सगळें पळोवपाक जाय. गोंयकारपण जर आमी राखतले, गोंयचो एकवट आनी भावचार जर राखतलो जाल्यार सबंद गोंयच्या लोकांनी ह्या जाग्यार येवन सगळ्यांक प्रोटेस्ट करपाक जाय. हांव तर काणकोणच्यान तयार आसा. बाकीच्या सगळ्या लोकांनी येवपाक जाय आनी आमचे जे भावांचेर जो अन्याय जाला त्या आवाजाक आमी तेंको दिवन हो आवाज मोठ्या प्रमाणात करपाक जाय आनी सरकाराक दाखोवन दिवपाक जाय तुम्ही खंयच्याय भावाक जरी खंयच्याय जाती धर्माच्या भावाक जरी त्रास केलो जाल्यार गोंयकार म्हणून आमी सदांच मुखार आसतले म्हणून. हो डेव्हलपमेंट आमकां गोंयकारांक न्हय म्हणटूच आमच्या गोंयांत नाका आनी लोकांक मोटरेबल रोड आसूंकूच जाय आनी हे सरकारान पळोवंक जाय. आयज सरकार गोंयचो न्हिदला तर तुमी लोकांनी ह्या सरकार निवडून काडलो तो बारीक चिंतात. आयज कितली वर्सां जाली हो सरकार आमकां चलयता, कितें गोंयच्या पासत केला. सेकंड ट्रॅक येयल्यार निसंटोन आसतले आमचे गोराचे निसंटोन, आमचे साऊदीचे निसंटोन, बिकॉज बेसिकली हे सेकंड ट्रॅक इज टू ट्रान्सपोर्ट कोल. आता हो कोल हिंगासून खंय व्हरतात? मोस्ट ऑफ द कोल इज गोइंग टू कर्नाटका. द गव्हर्नमेंट टू वेक अप. इट्स टाइम यू टूक अ स्टँड. People elect you to work for them, to make sure that life is healthy for them. Because coal, as said just now, is going to kill us. No one is approved, but we have forced to take law in hand because on Friday and subsequent month before, we had gone to the collector. Okay,
Subsequently, collector had asked for their documentation of the railway. Okay, त्याच्या उपरांत we don't know what has happened with the collector. But what we did is we put letter to all concerned authorities that by Monday, if you don't stop work, then we are forced to take law in hand. Kidak, our access has been blocked. We cannot allow access to be blocked. People cannot be landlocked and people moron upana घरा भितर. So हे अशें चलचें ना. So तेका लागून आमी आयज हो कायदो हातीन गेलेलो कोंकणीन आमी हायर केलो आनी ते कितें करपाचें काडले. Come today to support this and show solidarity to the people of Velsau and the neighboring villages. This needs to be a sustained agitation, not just today's only. We as people need to come down and be there with the Velsau villagers and the neighboring villages to see that this agitation goes on, because the government is not going to listen. सोमारा दनपारा वाळपय वाठारांतल्या एक काळजाक पीळ घालपी घडणूक उक्ताडार आयली. अचकीत घराची वणत कोसळिल्ल्यान एक 2.5 वर्साच्या सांत चल्याक दुर्दैवी मरण आयलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही घडणूक घडटाच त्या भुरग्याक उपचारा खातीर पयलीं वाळपयच्या सामाजीक भलायकी केंद्रांत व्हेलें. भलायकी चड गंभीर आशिल्ल्यान ताका GMCत दाखल केलें, पूण तकलेक मार लागिल्ल्यान दोतोरांनी भुरग्याक मरण आयिल्ल्याचें घोशीत केलें. गोंयाक ब्लू इकॉनॉमीत रुपांतर करपा खातीर व्हड संद आसा. गोंयची व्हड दर्यादेग, गिरेस्त दर्यांतली जैव विविधताय आनी अणभव आशिल्लो नुस्तेमारी समाज हे राज्याचे व्हड बळगे. हाच्या वांगडा संशोधन संस्था आनी वाडत वचपी तंत्रगिन्यानाच्या क्षमतेक लागून दर्या क्षेत्राची टिकाऊ उदरगत करपा खातीर गोंयची घट बुनियाद आसा. ह्या सगळ्या क्षमतांचो योग्य वापर करून उदरगतीक चालना दिवन गोंय निळ्या अर्थवेवस्थेत देशांतलें एक मुखेल राज्य जावपाक शकता असो विश्वास मुख्यमंत्र्यान उक्तायलो. Fishing has always been the integral part of the Goa's identity. It supports the thousands of the family and contributes to our economy. Every fisherman understands that every trip into the sea carries both the opportunities and uncertainty. The weather condition can change quickly, and locating the productive fish ground often requires the experience and patience. For generations, our fishermen have developed their knowledge of the sea. The wisdom remains invaluable. Today, the scientific research can strengthen that knowledge and help them to make the better decisions before they even leave the shore. That is the significance of the Matsya Sansadhanam Kshetram applications. Developed through the research of the Professor Harilal B. Menon and his team, and with the valuable contribution of Dr. Arjun Adhikari, and this application uses satellite observations and oceanographic data to identify the potential fishing zone. Beyond the technology, it is a very simple objective to help the fishermen and productivity fishing areas more efficiently. When the fisherman spends the less time in searching for fish, the fuel consumption comes down. The operational costs reduce. The chances of the better catch improve. The more quality and valuable time is saved. Around the world, the nation recognizes the importance of the blue economy. The Goa has every reason to become the leader in this sector. Our long coastline, rich marine biodiversity, and experienced fishing community, the research institutions and growing technology to give us the strong foundation. The blue economy is much larger than the fishing alone. It includes the sustainable fisheries, the marine researchers, the coastal livelihoods, seafood values addition, and involving the responsible use of the marine resource. As we move towards the Vikasit Bharat 2047 and Vikasit Goa 2037, the Goa must continue to build the economy that creates the opportunity and while protecting our natural resource. गोंय मानवी हक्क आयोगान एका नामनेच्या महाविद्यालयाच्या प्राध्यापिकेची भुरग्यां खातीर सांगोपन सुटी उणी केल्ल्यान तिडक उक्तायल्या. 27 वर्सां सेवा केल्ल्या एका सिंगल मदर प्राध्यापिकेक आपल्या भुरग्याची जतनाय घेवपाक 8 म्हयन्याची सुटी मागली, पूण महाविद्यालयान तिका फक्त 89 दीस दिले. ह्या प्रकरणाची दखल घेवन आता गोंय मानवी हक्क आयोगान प्राध्यापिकेक 1 सप्टेंबर 2026 ते 27 फेब्रुवारी 2027 मेरेन भुरग्याची जतनाय घेवपा खातीर सुटी दिवपाचे निर्देश महाविद्यालयाक दिल्यात.
कुमारजुवा मतदारसंघातल्यान भाजपाच्या तिकेटीचेर विधानसभा वेंचणूक लडोवपाची इच्छा जिल्लो पंचायत वांगडी सिद्धेश नायकान उक्तायला. भाजपाची तिकेट मेळोवपा खातीर आपूण यत्न करतलो अशें सिद्धेशान सांगलें. ताच्या ह्या विधानाक लागून आतां राजकीय मळार बोवाळ पडपाची शक्यता आसा. येवपी 2027च्या विधानसभा वेंचणुके खातीर जायत्या पक्षांनी तयारीक सुरवात केल्या. सत्ताधारी भाजप पक्षात खुबशा मतदारसंघांनी एका परस चड उमेदवार तयारेक लागिल्ले नदरेक येतात. सावाड्ड्या, कुडचड्या, सांताक्रूज, पेडण्या ह्या मतदारसंघांनी उमेदवार तयारीक लागल्यात. आता सध्या कुमारजुवा मतदारसंघातल्यान वेंचणूक लडोवपाची इत्सा सिद्धेश नायक हांणी उक्तायल्या. सिद्धेशाक भाजपाची तिकेट दिवची म्हूण ह्या आदी 2 फावटी ताच्या समर्थकांनी पक्षाकडेन मागणी केल्ली. मात पक्षान ताका 2 फावटी तिकेट दिवंक ना. सिद्धेशान पक्षा खातीर ताचें काम चालूच दवरलें आनी आतां परतून कुमारजुवा मतदारसंघातल्यान वेंचणूक लडोवपाक आपूण तयार आशिल्ल्याचें सांगलां. तिकेट मेळोवपा खातीर आपूण यत्न करतलो अशें तांणी जाहीर केलां. ह्यान पयलीं 2 फावटी आपणे तिकेटे खातीर मागणी केल्ली. ह्या वेळार पक्ष आपल्याक तिकेट दितलो अशी आस्त तांणी बाळगिल्या. लागीं पावला आमचे विधानसभा इलेक्शन, सो तुमचो तितून हे रोल कितें आसतलो? तिकेटीक ट्राय करतले तुमी एज अ ओल्ड गोंयचे, सो एज अ बीजेपी कॅन्डिडेट बा म्हणून तुमी ट्राय करतले? हांव पार्टी कडेन म्हजो विचार जो आसा तो मांडटलो. लास्ट टायमूय तुमी सांगलेले की तुमी तांकां हें केल्लें, तर हे फावटी सारकें पार्टीचो एक स्पेसिफीक प्रोसिजर आसता फॉर टिकेट फायनलायजेशन. सर्वे आसता, मागीर तुजें काम पळयता पार्टी आनी त्या हितूंतल्यान पार्टी मागीर डिसायड करता. सो तें सगळें जावन न्ही, ताका टायम आसा. हो आतां हा तो नॉट नेसेसरी. कित्याक तुमी लॉंग टायम लोकांक जाय तशें जातलें न्ही, लोकांक विचारता. कित्याक तुमी लॉंग टायम वर्किंग कार्यकर्ता बीजेपीचे, 2 टायम्स मास्टर, मोर दॅन 2 टायम्स ZP. हय ना, कशें आसा, एकदां आमचे पंचायत मेंबर 2 ZP जेन्ना काम केलें, 3 फावटी हांव निवडून आयलो आतां, ओल्ड गोवा आनी कुंभारजुवा कोल्ले. ते हितूंतल्यान लोकां मदीं रावन खूब काम करपाचो टायम मेळ्ळो, चान्स मेळ्ळो आनी ते हितूंतल्यान लोक बरे तरेन म्हाका थंय एप्रोच जाता, बरे तरेन लोकां कडेन म्हजो कॉन्टेक्ट आसा आनी त्याच हाजेर हांव फाटले 2 फावटी सुद्दां हांवें पक्षा कडेन क्लेम स्टेक केल्लो आनी म्हाका दिसता ह्या फावटी पक्ष ओके म्हणटा. दुसऱ्या फावटी दुसरें म्हटल्यार की ते काँग्रेसांतले येवन बीजेपीन येयल्या हे आमदार आहा, तर तुमकां प्लस पॉयंट आहा? ना ना, हांगा प्लस पॉयंट आनी नेगेटीव पॉयंट न्ही. पार्टी सुद्दां तिकेटीत आसतना काम पळयता, लोकां कडेन आशिल्लो अप्रोच पळयता. सो म्हाका दिसता त्या हेजेर म्हज्या कामाचेर आय एम व्हेरी मच कॉन्फिडंट की म्हाका तिकेट मेळटली. सध्या कुमारजुवा मतदारसंघात काँग्रेसींतल्यान भाजपात आयिल्लो आमदार राजेश फळदेसाय आसा. तशेंच ह्या मतदारसंघात आदलो आमदार पांडुरंग मडकयकारूय सर्तीत आसा. तातूंत आतां सिद्धेशान वेंचणूक लडोवपाची इत्सा उक्तायिल्ल्यान भाजप नेमकी कोणाक तिकेट दितलो हें येवपी वेळारूच कळटलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. बेरोजगारी आनी गोंयांतले खासगी प्रकल्पा वयल्यान काँग्रेसीन सरकाराचेर खर टिका केल्या. कारापूर सरवणच्या मेगा प्रकल्पाक विरोध केल्ल्यान हाऊस ऑफ अभिनंदन लोढा नांवाच्या कंपनीन पत्र धाडून कायद्याचो भंग घालपाचो यत्न केलो असो गंभीर आरोप गोंय काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरान केला. मुख्यमंत्री आनी नगर नियोजन मंत्री हांच्या चेपणा खाला हे षडयंत्र चालू आसा असो दावो चोडणकरान केला. कारापूरचे जनता आंदोलन करतात, न्याय मागतात. काल सुद्धा त्यांचं एक प्रोटेस्ट आम्ही आझाद मैदानाचेर पळयलो, जंय आमचे खुबशे ऑफिस बेररांनी जॉईन जाल्ले आनी आमी काल काणकोणा आसल्या कारणान आमी काणकोणच्यान सुद्धा एक ज्या काल मिटींग चलता थंय रेजोल्युशन घालून आमी जे इतले दीस प्रोटेस्ट करतात, एक अधिकार मागपाक, न्याय मागपाक, पूण गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक आनी गोंयच्या TCP मिनिस्टराक आजुनी टायम ना. बहुजन समाजाचे आमचे वांगडी 144 दीस अधिकारा खातीर थंय झगडटात, पणजे येवन आंदोलन करतात, थंय करतात, पूण आमकां मुख्यमंत्री कांय उत्तर दिना, ना तर TCP मिनिस्टर तांकां उत्तर दिना. हे डेमोक्रेसीन बरी गजाल न्ही.
आणि जेन्ना कोणी हाचेर प्रश्न विचारतात, हे इशू आमी रेज करता, कारण आमी पॉलिटिकल पार्टी, आमचें कामूच हें की लोकांचे प्रश्न हे उक्त्यार हाडप. आनी तेजे नंतर तिका लोधाक जी कंपनी जी आसा, द हाऊस ऑफ अभिनंदन लोधा, ह्या कंपनीन म्हाका एक लेटर धाडलें. ताका हांव नोटीस म्हणटलो काय आनी कितें म्हणटलो म्हाका खबर ना. जे एक दोन इशू रेज केले, त्या इशूचेर म्हणजे अशे तरेन हें केलें की ते म्हाका हांव कंटिन्यू केलें जाल्यार म्हाका कायद्याचो सुद्दां भंय दाखोवपाचें आशिल्लें. आनी हांवें जे इशू रेज केल्ले ते इशू सगळे पब्लीक डोमेनाक अवेलेबलूय आसा. तेजे नंतर तांकां हांवें रितसर रिप्लाय धाडलो. आनी तेजे नंतर म्हाका तांकां एक प्रश्न विचारपाक जाय की कितले पॉलिटिकल पार्टीचे लिडरांक ह्या ज्या लोधा जो प्रोजेक्ट चलता, जाचे विरुद्ध जे आंदोलन चलता, हेणी कितले पॉलिटिकल पार्टीच्या अगेन्स्ट अश्यो नोटीसी धाडल्या आसतले काय म्हणून. काय हेणी नोटीस मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे यांच्या दबावा खातीर कसलो फॉर्म्युला आसा जे ओवरनायट जे मुख्यमंत्र्या कडेन लागीं आशिल्ले मनीस ओवरनायट करोडपती जातात, आनी ओवरनायट करोडपती जावन प्रायवेट जेटी ओन करता काय कितें, हे मुख्यमंत्र्यान आमकां जबाब दिवपाक जाय. आनी हो फॉर्म्युला ओवरनायट करोडपती जावपाचो हो फक्त ठरावीक लोकांकूच जे मुख्यमंत्र्या कडेन लागीं आसात तांकांच मेळटलें. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक TV. बॉस प्रमोशन दे दो ना. ओके, यू आर प्रमोटेड. ऐसे प्रमोशन मिलना इम्पॉसिबल है, पर पारुल यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन MBA से प्रमोशन मिलना बिल्कुल पॉसिबल है. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोयात कितें कितें घडले पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटीन लायव्ह. गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळी 11 आणि 12 वरांचेर. आवाज गोयचो बुलेटीन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक TVचेर लायव्ह. गरमागरम चाये वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो. सांजेच्या 4 वरांचेर टी टायम खबरो लायव्ह. सबंद राज्यात घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ, 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टायम बुलेटीन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्ह. गोयच्यो तशेंच राष्ट्रीय मळावेल्यो महत्वाच्यो खबरो फक्त अर्दवरां भितर रातच्या 8:30 वरांचेर पळयात टॉप 25 लायव्ह. गोमंतक TV, गोयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार आणि योकार आणि तुम्ही पाहतात गोमंतक TV. हांव प्रोफेसर मनोज कामत आणि विथ प्रोफेसर मनोज कामत आज आसात बाब सर्वेश शेटये, मालक आणि चालक क्रिएटिव्हाय या इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनीचे. सर्वेश शेटये आणि ताचो बंधू, ताचो भाव रवीश शेटये रायबंदरचे. आणि हे दोगूय जाण भाव शिकता